पळय भारतीय जनता पक्ष एक असो एकमेव पक्ष असतो असा सी हांव देशांतून म्हणना जगाचे नंबर 1 पक्ष आहा. ज्या पक्षाची सदस्य संख्या जर पळयली खूपच जास्त आहा. म्हणजे अशा पक्षाकडेन जे इवन पक्ष सोडून गेल्ले ते परत येवपाक पळयता. आता तुम्ही म्हटले पार्सेकर सराबद्दल म्हाका प्रश्न केलो. आता अध्यक्ष पक्षाचो प्रदेशाचो अध्यक्ष असल्या कारणान तांकां जबाबदारी आसा पक्ष कसो वाडोवप, नवे घेवप, जुने जाणटे घेवप. आणि जर पार्सेकर सर पक्षान परत येयलो म्हाका कांयच प्रॉब्लेम ना. हांवें तेजें स्वागत करता. कारण जितकी लिडर पक्षान जे येतात नॉट ओन्ली इन मांद्रे, आज जर पळयले जाल्यार सगळे इवन सालसेत सारकी सुद्दां जे आमचे मायनॉरिटीचे जे भाव आहात भयण आहात ती सुद्दां बीजेपीक जॉईन जातात. म्हणजे बीजेपीक त्यांच्या बरोबर माझे एक मत आहा, म्हणजे प्रदेशाचे अध्यक्षाच्या बरोबर माझे मत आहा की जास्तीत जास्त कार्यकर्ते आम्ही जोडप, म्हणजे भारतीय जनता पक्षाचे जोडप. ते कोणाक घेवप न घेवप पक्ष ठरयता. पण जे येतात किंवा न्ही वेलकम. म्हाका होच प्रश्न एका आमच्या पत्रकार भावान जिताच्या संबंधान जायचो. हांव म्हणलें मोस्ट वेलकम. तर तिकीट हे पळय तिकीट हे पक्षाचे लिडर ठरयतात. आणि ह्या प्रश्नाचें उत्तर हांव तुमकां दिवंक शकना. कारण हो प्रश्न जरी तुम्ही म्हाका विचारलो हांव उत्तर म्हाजेशें आसा, पण ते उत्तर हांव दिवंक शकना. ते उत्तर हांवें दिवप म्हणजे आमचे पक्षाचे लिडर जे आसात इनडायरेक्टली तांचो इन्सल्ट करप. म्हणून तिकिटीच्या संदर्भात पक्ष निर्णय घेतात, पक्षाचे लिडर निर्णय घेतात, ते आमचेर नसता. आपण भितर गेलो का आपणाक तिकीट मेळटली हे दिसपाचो तेंचो प्रत्येकाचें हेच आसता, श्रेष्ठ ठरयता. पळय मांद्रे मतदारसंघान फाटले फावटी म्हणजे 2022 जेन्ना हांव हरलो खाली डिफरन्स म्हणटा तो 357 मतांचो. म्हणजे जवळजवळ 10,000 लोकांनी म्हाका मतां दिली. खंय तरी मायनर हितून हांव पडलो, बट ज्यांच्यांनी म्हाका मतां दिली तांकां विसरप काय कितें. ज्या आशेन तेंच्यांनी म्हाका मतां दिली पण तांकां निराशा तेंची जावची न्ही. म्हाजें कर्तव्य आसा जरी आमदार जरी नसलो जाल्यार त्या लोकांक हांवें सर्वीस दिवप. तुम्ही म्हटल्यार तशें सरकारच्या माध्यमांतून वेगळ्यो योजना असो त्यो तेंचे पर्यंत पावप. मायनर कितें गोश्टी आसतात म्हणजे वीच रिलेटेड टू एनी गव्हर्मेंट डिपार्टमेंट, मागीर ते पोलीस डिपार्टमेंट असो, BDO असो, मामलेदार असो, डेप्युटी कलेक्टर असो, बारीक सारीक प्रॉब्लेम आसता ती साहजिकच ते घेवन येतात. आणि तेंचे प्रश्न जे आसात ते 100% जरी ना जाल्यार एटलिस्ट 80% तरी सॉल्व करून दिता. आणि ह्याच उद्देशान हांव जरी हरलो जाल्यार म्हाजें ऑफिस गेली 3 वर्सां सुरूच आसा. जो रिक्वेस्ट स्टाफ पयलीं आसतालो तो स्टाफय आसा, हांवय आसा. म्हणजे लोकांची सेवा करपाक ते ऑफिस स्टाफ आनी हांव गेली 3 वर्सां पासून सुरूच आसा. फुडले इलेक्शनय येतले म्हणजे अशें जावचें ना की बाबा तिकीट कोणाक मेळटली, कोण कोण कितें कितें उलयतात म्हणून विचार केन्नाच जावचो ना. कळ्ळें न्ही. ह्याच उद्देशान म्हजें ऑफिस स्टाफ आनी हांव लोकां मदीं आसता. म्हाजें एक मनानसून एक पयलीं पासून ठरयलां राजकारण म्हणजे सर्वस्व न्हू, पण राजकारणाच्या माध्यमातून जी माणसां जी कुटुंबां हांवें जोडली तो मान सन्मान हांवें तांकां दिवप. जे नाते जे जोडले ते तेंचे बरोबर नाते आयुश्यभर दवरप हे मेन उद्दिश्ट. कारण राजकारण येतात कितलेच आनी वयतात कितले. पण एक तुमकां सांगचें दिसता पडून 3 वर्सां जालीं, पण ज्या कार्यकर्त्यांनी म्हाका 2017 निवडून हाडलो, 2019 निवडून हाडलो, आज जर पळयशात जाल्यार सगळ्याचे सगळे कार्यकर्ते ते सुद्दां कसलीच अपेक्षा न धरता आज म्हाजे बरोबर आसात, म्हणजे पार्टी बरोबर आसात. कारण पळय आज पार्टीचे वेगवेगळे प्रोग्राम दितात, म्हाका कसलेंच टेन्शन ना. कार्यकर्त्याच्या बळाचेर हांव सहजच आणि ते करता आसतना ज्या मतदारसंघांनी आमदार मंत्री आसून सुद्दां जायनात ह्या मांद्रे मतदारसंघात हांव आमदार नासतना म्हाज्या कार्यकर्त्याच्या बळाचेर ते यशस्वी करता. उदाहरण तुमकां सांगता. ह्या वर्सा पार्टीन ऑल ओव्हर इंडिया म्हणजे सबंद देशभर
परत मेंबरशिप ड्राईव्ह म्हणजे भारतीय जनता पक्षाची सभासद नोंदणी सुरू केली. जेन्ना फायनल रेकॉर्ड म्हणजे खंयच्या मतदारसंघात कोणी कितले मेंबर केले म्हणजे सभासद केले ते सुद्धा आता ऑनलाईन. आधी कितें जालें फक्त ती बूक मेळटाले बसून आपले भर दी. आज ते ऑनलाईन असल्या कारणान ह्या मतदारसंघात जवळजवळ 14,000 म्हणजे हे करता असताना नॉर्थ गोव्यासून 5व्या नंबराचेर मांद्रे मतदारसंघ. साहजिकच मुख्यमंत्र्याचो सांखळी मतदारसंघात असो, आमचो हेल्थ मिनिस्टर विश्वेश्वरायले तो वाळपय असो, त्याची मिसेस परिया असो आणि खंय तरी पण 4थो किंवा 5वो नंबर हो आसाच आसा. तेतूंतल्याच हितून एक्टिव्ह मेंबरशीप ह्या मांद्रे मतदारसंघात 96 एक्टिव्ह मेंबर विच आर हायेस्ट ते करून दाखले.